सुरू जाता आमी सगळीं आमचो याज्ञी सोता आमी सगळीं योगा दिवया आमचो याज्ञी सोता आमी सगळीं योगा दिवया. बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्याक रोजी परेरा. दुसऱ्या इंतेंसांव आत्म्यांक दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून मामेर्ता आफोन्स मोंतेरो हे आमचे भयणी खातीर देवान तांची काकलूत करून सासरीक विसो तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. सोम दिसा निमतान आमी मागता जेसी पिकार्दो उगडास करता आसतना दुसरी आमची भावां भयणां जे आपलो जोम दीस मनयतात काजाराचे वरस मनयतात तांकां ही सगळ्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा देवाची मोस देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. नी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात वळखून घेवया आनी देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव फातकी देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बायोन सदांच जगवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. जाणें कोणी आपणा बसत मागूंक लायला तांकां आमी मागतल्या म्हूण सांगला तांचो ह्या वेळार उगडास करुया आनी तांची मागणी बापाक उबारुया. उकरून पिडे खातीर मागुया. देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक ह्या वायटा विघ्नांतली पिडे शिडींतली देवान निवारूंक मोगान आपुरबायेन जीव रिस्कार घालून जायतीं आमची भावां भयणां तांचो परामोस करतात तांची सेवा करतात. जावं हॉस्पिटलांनी आसात जावं घरांनी आसात जावं कोवीड केअर सेंटर ह्या जाग्यांचेर आसात वॉलंटियर्स आसात. जायतीं भावां भयणां आप खुशेन ह्या वावराक खाण मारतात. ह्या सगळ्यांचो उगडास करून देवान तांकां कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी गोठाय बोड फावो करूंक मागुया. भोवरत्या देवा आमच्या मोहिमे वंद बापा पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी दिवून येव आनी आमचे भितर रावूं. तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप.
मिलेत जावन पावलो एफेसाच्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हळें, आजयेन हांवें पांय दवरला तेतून जावन हांव तुमचे मदें कसो जियेलां तें तुमी जाणत. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडकां नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सुमयाची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सभे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून यात आनी आमच्या सुमया जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रेगांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसलेमाक वेतां. तुवें म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बणकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्म्यान सगल्या शारांनी म्हाका कुडीत केल्लें आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्यांच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सुमया जेजू कडचें घेतिल्लें मुणयारपण शांती पावूंक हीच एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगुटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुमच्या सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कुडीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब एपरी जातलो. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोड केलोय. तुवें देवा तुजें बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक बिराड गावलें. म्हणुया, प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस नरेंद्री देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्या हातान थारोवन आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेश्वरा देवा तुजोच गूट. म्हणुया, प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. हांव बापाक करचें मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शराती दितलो आनी हो तुमचे सभे सदां काल आसतलो. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवंक. तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें
ताणी तुका एकल्याच खरे देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळलें. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिलें ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजे सून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानला. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिलाय तांचे पासत मागता. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान हे आनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भवमडीनो, आयची दोनी वासपां आमकां जें कितें देवान आमकां काम दिलां, जें कितें देवान आमकां हें कार्य दिलां ती आमी शार्ती पावोवन तातूंतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक वावरूंक आयची दोनी वासपां पळयतात. पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत आमकां पावलूची खबर आयकूंक मेळ्ळ्या. थंयसर पावलू सुमार 3 वर्सां एफेसूस ह्या शारांत रावन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगट्टालो. हो वावर तो परगट्टालो, हो वावर तो करतालो. जेजूचेर पातयेवन हो वावर फुडें व्हरो. आनी आतां सुमार 3 वर्सां हो वावर केल्या उपरांत आपूण आतां पवित्र सभेचे जाणट्यांक आपोवन धाडून ते ताका दुसरे कडेन धाडटात, दुसऱ्या गांवांत शारांत वेतात, थंयसर तो वचूंक कबूल जाता. आनी हें कोत्ता आसतना तो म्हणटा थंयसर कितें म्हाका रावता तें आपूण नोको. कसलें म्हजें जिवीत जातलें, कितें म्हाका भोगूंक मेळटलें, हांव कैदी कसो थंयसर वेता, फाटीं फुडें हांव कांयच पळयना, पूण देवाचेर पातयेवन जेजूचेर पातयेवन ह्या वावराक हांव खांत मारता. कित्याक कोश्ट म्हाका रावतात, दूख म्हाका रावता, फुडें मरण म्हाका रावता, हें हांव नोको, पूण जेजूचेर पातयेवन हांव हो वावर फुडें व्हरूंक हांव पावलां मारता. आनी बाबा म्हणून अशें सांगून भाग्योन पावलो आमकां उगडास करून म्हणटा हें सगळें जाता तेन्ना मरण घोडी म्हजेर येत, पूण हांव मरणाक भियेना. कित्याक मरण भाग्योन पावलो एक दुस्मान कसो न्हय, पूण एक इश्ट कसो भाग्योन पावलो पळयता. कित्याक ह्या मरणांतल्यान आपूण जेजू सरशीं पावता. ह्या मरणांतल्यान आपूण जेजू बरोबर हे मोहिमा आपल्याक फाव जातली, असले ताचे विचार. आनी ह्या पासत एक मरण जरी मनीस कुळाचे नोदरे परमणे भिरांकूळ कशी वस्त भाग्योन पावलो, ती भिरांतीची वस्त न्हय, पूण जोईत मेळून घेवपाची, मुकूट जोडून घेवपाची, सासणीक जिवीत जोडून घेवपाची वस्त एक इश्ट कसो भाग्योन पावलो पळयता. आनी ह्याच पासत बाबा म्हणिनो तो हे भाशेन उतरां उच्चारता. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुणयारपण शार्ती पावोंक ही एकूच म्हजी आशा. भाग्योन पावलोचो आवडो तोच जावन गेलो. जें कितें मुणयारपण ताका देवान फावो केलां, जे शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक ही जबाबदारी ताच्या हातान घातल्या, ती शेवट पर्यान ताणें शार्ती पावोंक आनी तातूंतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक होच ताचो आवडो, हीच ताची आशा. हाच्या शुभ वर्तमानांतूय बी बाबा म्हणून जेजू तशेंच म्हणटा, आपल्या बापाक मोहिमा दिवचो वेळ पावलो. आनी जें कितें देवान आपल्या हातान घातलां, बापान आपल्या हातान घातलां, तें शार्ती पावोवन आपूण देवाक मोहिमा दिवंक पावता.
हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली, तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें आनी ह्या पासत आतां म्हाका बापा मोहिमेवंत कर. जेजूची उतरां तींच, जेजूचें मागणें तेंच. जें कार्य देवा बापान ताच्या हातान घातलेलें तें शेवट पर्यान ताणें बरे भाशेन शार्ती पावोवन देवाक मोहिमा दिवं. भावमडीनो, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आज आमच्या हातान घातलेली जबाबदारी, जो वावर देवान आमकां दिला, तो बरे भाशेन आमी करूंक आनी तातूंतल्यान आमी देवाक मोहिमा जोडून घेवंक आदार मागुया. जोमात प्रार्थनांत आमचो देव मोहिमेवंत बाब हाचो उगडास केला. खऱ्यांनीच ही आमच्या बऱ्या वावराची मजुरी, बऱ्या वावराचो इनाम. आमी बरे भाशेन वावर शार्ती पावयलो जाल्यार दुबा वावरेंत आमी देवाक तुका मोहिमा जोडूंक पावतले. तर देवाच्या हातीन आमचें जिवीत करुया. हो बरो वावर आसा, जें कार्य आसा तें शार्ती पावोवया आनी देवा बापाक मोहिमा दिवया. हेंच करूंक तुका म्हाका हे मिस्साचे भेटेंत आदार मागुया. पेटोवणे वेळार गायन गावुया निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची C26 पेज 39. C26 पेज 39. Sunti godloni Nahanche kona pleba sogo Tare pusukam shamya Eko korun Jesu boye Amcha kalzachi ben kodam Mahapa manun kekane Tuja manak somur pita म्हज्या बाबा म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीतार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बाबा, तुका मानतात असलें जावन दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भोक्तीपणी तुजी सेवा करून सुर्गेच्या सुखाक आमी सगळीं पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गीचे सर्व धोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्याच तुज्या वैभवान. जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. जय जय. बाबा, खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुखवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पुरींचे वन जातोच आणि काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेज घेयात आणि आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Pavartas gut purgatoria, Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù noviani etolo. Papa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नो जिविताचो उंडान सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा मदींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेर आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन भवमरेनो जें कितें आमी करता जें कितें आमी उलयता जे भाशेन आमी वागता तातूंतल्यान देवाक आमी महिमा दिवंक प्रयत्न करता आनी करूंक देवान आमकां आपलो आदार फावो केला करीत आसा आमचें काम शार्ती पावोवंक तो आमकां आपलें बळ फावो करता ह्या वेळार देवाच्या आदारा खातीर ताच्या बळा खातीर ताच्या बेसांवा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बाबा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सुवस्थाय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येता निरास वट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोमेची शांती सदाकाल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेळीच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुमचे भितरूचे म्हाका फावना तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यांचे मागणी करून जेजू आमचे काळजांत आसलेल्या परी ताका आमी नमस्कार करुया. वाट सोद आनी जिवीत तोच म्हजो सोमी म्हजो देव. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची तयारीक आमी आसतना पवित्र आत्मा आमकां जाणवायेन भरता, आमकां काळजीदार करता, आमकां बुडवून करता. येता शेण्यांतल्यान आमी पवित्र सभेंत जिवाळ गोवाय जावंक मागतना भोव करून हे पिडीक सांपडल्यांक आनी पिडा आमचे मदली नाच जावंक हे मागणी करुया. सोरपदवीदार आनी काकुसारा देवा, तुजे आख्खे रोसणेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोवळायेन आयकून घे. यावशीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोंशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडला. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करूंक भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीचे बाबा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कार जाल्लें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उचुनियात जेजूच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया. देवा कारका दिवया. E4 page 78. E4 page 78. Gloria de